बापाचो मोग जेजून आमकां ताचो अणभव दिलो. आयज आमी पळयता कशे भाशेन त्या मोन्यांक जेजूशी हाडटात आनी तो ताका बरो करता. म्हणजे भयणीनो आनी भावनो, आमी तर बारकायेन आमच्या जिविताचेर नदर मारीत जाल्यार आमी कोण? आमची कूड, मन आनी आत्मा आसा. देवान हे आमकां देणें दिलेलें आसा. आमचें जिवीत, ह्या जिवितान हे 3 पावंड कशे आसात. हो बायलो आकार आमचो, भितरल्यान आमचें मन आसा, पूण आमचो आत्मो थंयसर देव आसा. आमच्यान देवाक लेखोंक जाता, ओ देवा विरेत आमच्यान जियोंक जाता. आतां खरेपण आनी खोटेपण हांगसर आमकां अणभवंक मेळटा. आमी तो देवा बरोबर आसत जाल्यार आमी खरीं देवाची भुरगीं कशीं जियेतले. आमी तर आपलेपणांत जियेत जाल्यार आमी मागीर देंवचार आमकां रोखडोच आपल्या ताब्यांत करता. आनी मागीर आमी पयलीं म्हणना तूं आमची हुशारकी दाखयता, पूण मागीर तो आमकां आपल्या ताब्यांत करून दवरता. हे भाशेन आमी मोनी, भेरी, थोंटी, कुड्डी जावंक लागता भितरल्यान, आनी मागीर भायल्यानूय तें दिसोंक लागता. जेजू सदांच बापाक एकवटून आपलें जिवीत सादतालो आनी ताका लागून तो बापाचो मोग आमकां अणभवंक दितालो. बाप पळयात, सगळीं आमी ताची भुरगीं. आमी तर देंवचाराच्या चोपक्यान पडलीं जाल्यार देव बाप आमकां जेजू सवें निवारता. पूण लोक भायल्यान कितें म्हणटलो? भायल्यान अशे भेदभाव करतात, तांकां तें बरें दिसना. खूब पाटी आमी बरें करता तें दुसऱ्यांक तांचे दोळे फुट्टा म्हणटा आमी. ते भाशेन जाता. आनी हे पळय फारिजेव आसात ते म्हणटा तो कितें प्रधानाच्या म्हणजे देंवचाराच्या हातून घोटायन तो देंवचार काडटा. म्हणजे आतां तर आमी बारकायेन पळयत जाल्यार भितरल्यान आमी तर खोटेपणान जियेत जाल्यार आमी हे भाशेन खूब बरें करतले पूण तें बरेंपण देवासून येवंक ना. ते तपासणी करताली, पूण जेजून तांकां हे भाशेन उतर दिवंक ना, तांचे बरोबर आर्ग्युमेंट करूंक ना. तो फुडें गेलो, तो देवाचो वावर फुडें करीत गेलो. सगळ्या गांवांनी, शारांनी थंयसर वेता पळय थंयसर ताणें बरें केलें. कित्याक ताणें पळयलो कितलो लोक हे भाशेन खरेपणान जियेना, खोटेपणांत आसा, पातकान आसात. आनी ताका लागून तो सदांच बापाच्या एकवटान रावतालो आनी ताचे मदीं ती शांती आसली आनी तेजी घोटाय आसलेली. कोणाच्यान ताका आलोवंक जायनासलें. ताणें आपलें जिवीत बापा सोबें थिरायिल्लें. ताका लागून बापाचो मोग तो सगळो गोत लोकांक वांटतालो. आनी हे भाशेन आनिकूय वावराडी जाय म्हणून ताणें आपल्या शिश्यां कडेन मागात म्हणून सांगलें. आतां आमी सगळीं जाणां ती वावराडी. कशे भाशेन आमी चिंतूंक जाय आमी वावराडी म्हणून? एक कुडींत हे सगळे सांदे पळय आसात ते एक कुडीचेच. आनी हे भाशेन आमी सगळीं जेजूचे कुडीचे सांदे. तर आमकां कोण प्रत्येक ह्या सांद्यांक जिवीत दिता? म्हजी कूड न्हय, हांव न्हय. तेच भाशेन जेजूय आमकां आमचें सगळें बरेंपण आहा तितलें दिता. तो ताका लागून सगळ्यांनी जेजूक एकवटून आपलें जिवीत सादचें आनी हे परी बापाची येवजण आमी ताचें सवें आनी बापाचो मोग आमी जावचो म्हणून ताणें तांकां विनंती केली. भयणीनो आनी भावनो, आमी खूब जाणां हांवें तुमकां आदीं सांगलेलें आसा की आमी हे भाशेन मोग कोत्ता, पूण हो मोग कोत्ता तो खूब पाटी आमचो मोग जाता. ताका लागून आमी निराशी जाता. कित्याक दुसरीं आमकां देव बरें करूं म्हणिनात, दुसरीं आमकां पोत्तून बरें करून दाखयना.
ताका लागून मागीर आमी निराश जाता ना आमचे जिवीत भितरल्यान जेजू सारखे बापा सोबे ताणें थिरायलें की आमी जेजू सोबे थिरावंक जाय आनी जेजून आमकां कितें सांगलां जसो हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात म्हणजे जेजू सोबे रावन आनी जेजू बापाक एकवटून आसा तर हे भाशेन आमी बापाक जेजू सोबे दुसऱ्यांक हो मोग दाखयता तर हे आमी समजले आसतल्या तर हे भाशेन आमचें जिवीत सारया पयले वाचपान आमी कितें पळयता जाकोब आमी पळयल्लो कशे भाशेन स्वप्नान ताका देव अणभवंक मेळ्ळलो आनी ताका बेसांव दिल्लें आतां तो ताची संख्या वाडलेली आसा बायलो भुरगीं आसात ताका आनी तो आतां तांकां सगळ्या जाणांक धाडटा आनी ताचें आतां कितें जातलें काय म्हणून तो चिंतता तेन्ना देव ताका अणभवंक हेळटा आनी देव ताचे बरोबर अणभवतना ताका हो ताका सोडिना हे भाशेन कितें जाता आमचे भितरल्या भितर देवाक आमी सोडिना देवाक चिटकोन रावता देवूच आमकां सगळें बरेंपण दितलो म्हणून ताणें सांगलां तूं ताकाच चिटकोन रावंक जाय ते भाशेन चिटकोन रावन ताकाय मागीर तें दर्शन घडटा आनी तो मागीर फकत जाकोब न्हय पूण इस्रायल सगळ्या देवाचे पोरजेचो तो फुडारी जाता हे भाशेन देवान ताका घडोवन हाडलो आनी देव आमकांय सगळ्या जाणांक घडोवन हाडटा हे आमी जेजू सोबे पळयलेले आसा हे जेजू सोबे शांती पावलेले आसा भायल्यानूच न्हय पूण भितरल्यान सावन आमी जेजूच्या एकवटान जियेता तर ही सगळी समजणी आमकां देवान दिलेली आसा आपल्या उतरांतल्यान ही समजणी आमचे सगळें जियोवच्याक आमकां ताचोच आदार जाय आनी हे भेटवणी वरवीं आमी ताका आमचें जिवीत समोर पळोवया जशे भाशेन हो सोरो आनी वो उंडो तो बदलून आपले मांस आनी रगत करतलो तेच भाशेन आमी अदीकान अदीक ताचे कुडीचे सांदे जावंक थोडो वेळ आमी मागया आमच्या हात अशे जोडया दोळे बंद करया प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे सगळें येता आनी आमकां आपल्या बरेपणान भरून काडटा आमचे मदें हात इतलें बरें आनी वायट ताकाच समोर पळोवया आनी ताणेंच आमचें जिवीत अदीकान अदीक घडोवन हाडचें कित्याक आमी ताचे कुडीचे सांदे ताका लागून आमी ताका पूर्णपणे सहकार करया आनी तो बापाचो मोग जालो तेच भाशेन आमी जेजूचो मोग आमच्या उतरांनी कोन्यांनी आनी चालींतल्यान जावया आमेन.